एक बरे फेमस असे एग्रीकल्चरिस्ट संजय पाटील हांकां काल पद्मश्री अवॉर्ड फावो जालो आनी आज हांव मुद्दम तांकां आज मेळपाक हांगा आयिल्लो तेंचें अभिनंदन करपाक। आनी खूब बरें दिसलें कारण तांच्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीचे शेती बागायत तेंच्यांनी केल्या आनी ताका लागून केंद्र सरकारान त्यांच्या ह्या कामाची पावती गोंयच्यो वेगवेगळे विविध असे पुरस्कारूय तांकां मेळिल्ले आसात। हांव संजयाचें अभिनंदन करता आनी ताच्या कुटुंबियांचें, कारण हें सगळें करता आसतना कुटुंबियांची साथ ही तितलीच आसची पडटा। हें सगळें करतकच तांचो स्वता चलो हो डिग्री इंजिनियर आसा आनी हें आसुनूय ते वांगडा म्हणजे कारण एखादें येदें व्हडलें जेन्ना बागायत किंवा शेती करता त्या वेळार फॅमिलीचो सहभाग आसचो पडटा, तोय तांकां आसा। तांकां शुभेच्छा दिता। आनी आमच्या गोंयचो एक शेतकरी जाणें एक वेगळ्या पद्दतीचें म्हणजे उदकाची सोय नासून सुद्दां तें उदक सांठोवन दोंगराचें सांठोवन तें उदक एकठांय करून बांय कडच्यान बांयन हाडून घालप आनी मागीर तें सगळ्या बागायतीक करप। म्हणजे येवन सुरवातीक जर हांगा कोणें पळयली जाल्यार दोंगरा भितर तेणें एक बागायत उबी केली आनी ताका लागून तांकां हो पुरस्कार फावो जालो। थँक्यू।